असं खबर आसा ती बातमी सगळीकडे येतात न्हू. खूप रिकवरी पेंडींग आमची MMCची आणि आम्ही आयच्यान 5 टिमी तयार केल्या टू मेक दीस रिकवरी. ते 5 टिमी 25 वर्सांनी वयतल्यो आणि जे पळय आमचे एरिया सगळे ड्यू आसा फाटले ते सगळे ते रिकवर करतले. टॅक्स म्हणून रेंटल्स सगळे. एका टिमीन 5 ते 7 मेंबर आसा आणि आमी त्या टिमीक ऑथरायज केल्ले आसा ते तांकां नोटीस दिवप किंवा तेंचे कडल्यान रिकवरी करून घेवप सगळें तांकां फूल पावर दिल्ले आसा की रिकवरी करची म्हणून. सर मेजर तुमच्या IOCची रिकवरी आता जे आसा IOCची आसा FPCLची आसा ते मेजर रिकवरी आसा ते बी आमी आतां हातून घेतलेले आसा आनी दीस कंपनीज ऑल्सो इन फेवर ते तेंची थोडी वाटाघाटी जातली तेंचे कडेन एज पर कोर्ट ऑर्डर जी आहा तेंची त्यो कोर्टासून कितें तरी सेटलमेंट जाता पळोवपाक जाय आनी तेंची रिकवरी करपाक जाय. सर खंय तरी जाय तो कचरो पडटा म्हण कचरो लोकांचो आसा वता थंय कचरो आसा अशें कचरो हो विशय कांय नवीन खबर आसतलो पूण आमी जाता तितलो प्रयत्न करता कचरो उबारपाचो. आमकां खबर आसतलें की सद्या आमचे 2-3 ट्रक आहा ते आवट तेंचे ते मळलेले आसात कामाक दिले तेन्ना मातसो तो फाटीं फुडें जाता खंय जाता म्हणजे हो ट्रक काडून परत थंय दुसऱ्या रुटान घालप परत दुसरो ट्रक मॅनेज करप वेर एंड टेर आसता हें सगळें तुमकां मॅनेज करचें पडटा. पूण फाटीं फुडें जाता गाड्यांक कोण ओपोज करिना तेंचो ल्हान ल्हान लोकांचो धंदो तो बेश्टेच कोणूय उलयलें जायना की आमी लोकांचें पोट मारता म्हणून तशें आसना. आमी केन्ना कोणाचें हें पोट मारिना पूण लोकांच्यो वाटो पांयवाटो म्हणजे जे फुटपाथ आहा थंय तसले ब्लॉक करूंक जायना ट्राफीक ब्लॉक करूंक जायना. तुमकां दिले आमी 2x2 तुमी घेता 4x4 आनी सगळे ब्लॉक करता ट्राफिकेक वचूंक मेळना हें सगळें बरोबर न्हू. धंदो वेवस्थीत करचो आसता लोकांचे वाटो हाडून लोकांचें ट्राफीक हाडून अर्द्या रस्त्यांचेर येवन हें सारकें न्हू. आमी कोणाकूच भायर काडचें ना सगळ्यांक आमी वेवस्थीत बसयतले पूण एक क्लिनस ताका सिस्टम आसपाक जाय भायर भितर खंयचे तें आय डोंट नो वॉट इज द मेंटेलिटी ऑफ पीपल ऑफ बिजनस ट्रेड करता पळय ते बाकीचे जे ट्रेड करतात पळय शॉप आहा पळय तेंचो कांय प्रॉब्लम आमकां ना पूण हे धाकटे शॉप गाडी घेवन फुडें येता पळय रस्तोच ब्लॉक करून उडयता तेंकां आपल्या खातीर रावचें. लोक शेवटी कितें जाता वस्तू व्हरपाक येता न्हू तुमी भायर आनी भितर शेवटी लोकांक जी वस्त लोक व्हरोन येतलेच मुद्दम कित्याक भायर हाडून तशें करपाक जाय. इट इज नॉट फिस्ट जात्रा न्हू ती परमनंट बिजनस करपाक जावं वेवस्थीत करपाक जाय. त्या खातीर आमी तेंकां ते भशेन थोडे गाडे इलिगल आसलेले ते हाडून दुसरे कडेन दवरले. जे वाटेन पळयते आसले ती वाट सामकी ट्राफिकाक ब्लॉक करताली लोकांक त्रास जाताले थंय एक्सिडंट पयलीं जाल्ले आसा. असले वाटेन परत परत हें करूंक जायना. दुसरो आमकां जागो आसा थंय तेंच्यांनी जावन रावचें. लोक कितें आसा हांगासर वास्तू व्हडली तितली ना ल्हान एरिया आसा ही लोकांची वस्त आहे पळय ते व्हरपाक लोक ते जाग्यार व्हरपाक येता. लोकांनी आपले सारके पयशान सारके रावचें.